म्हाका याद जाता की 2012-13 जेन्ना तेजे पयलीं दिसता ते गार्डनाचे एक वेगळ्या पद्धतीचो प्रयोग जावपाचो प्रयत्न जातालो आनी सगळ्या फोंडेकारांनी ताका विरोध केल्लो आणि आज ते गार्डन बऱ्या पद्धतीन खरें डेव्हलप करपाचो फोंडा म्युनिसिपालिटीन निर्णय घेतिल्लो आसा आनी तेच्या कामाक सुरवात केल्ली आसा. बरी गजाल आसा. शास्त्री बिल्डींग आसा, ते लायब्ररी आसा. म्हाका याद जाता की पयली लायब्ररी जर हांवें खंयच्या म्हज्या आयुश्यांत जर पळयली आसत जाल्यार ती म्युनिसिपल लायब्ररी, फोंडेची म्युनिसिपल लायब्ररी. आनीक ती लायब्ररी आज ती बिल्डींग जी आसा ती डिमॉलिश जावन त्या कडेन एक बऱ्या पद्धतीची बिल्डींग आसा ती लायब्ररी आसतली. पूण लायब्ररी आमची गोल्डन जुबली. अच्छा. जाल्यार थंय सुद्धा अशा पद्धतीचे एक बऱ्या पद्धतीचे प्रोजेक्ट येता. अंडरपासचो हे आसा आणि म्हणून हे जे 4 तरेचे प्रोजेक्ट्स म्हणजे आज फोंडा म्युनिसिपालिटीन हातीन घेतिल्ले आसा ताका लागून हांव फोंडा म्युनिसिपालिटीचे अभिनंदन करता. भोवन मन म्युनिसिपालिटीन येवपाची गरज पडना पळय ते भशेन नगरपालिका करपाक जाय. नागरिकांक घरा कडेन रावन ऑनलायन आपली बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट हे सगळे सर्टिफिकेशन गावपा जाय. ताका रेजिडेंट सर्टिफिकेट आमी ऑनलायन केल्लें आहा, इनकम सर्टिफिकेट ऑनलायन केल्लें आहा, कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलायन केल्लें आहा. म्हणजे हे भशेन ऑनलायन जायत जाल्यार म्हाका दिसता आमी गरजेश्वर हांगासरले थंय वयता, हांगासरले मडगांव वयता, मडगांवसून पणजे वयता, हें कमी जातलें. रस्त्यार येरादारी कमी जातली. सो एनीवे वी हॅव टू कंटिन्यू आवर बीग स्ट्रगल. हे बंद जावपाचें ना केन्ना. जेन्ना 2 व्यक्ती बरोबर असतात तो संघर्ष चालू असता. इट्स अ कॉम्पिटिशन, बट इट हॅज टू बी हेल्दी कॉम्पिटिशन. एज फार एज डेव्हलपमेंट इज कन्सर्न, we have to all support it. Whatever our misgivings, whatever our political affiliations, but the moment we say it is development, it is for the common good, we have to do it. Whether it's a BJP or it is a Congress or any other party, it doesn't matter. We are very happy that we are going to have a garden that is a modern garden. That garden has history. We know that there were attempts to make it into a terrace garden some time ago. We have fought all those attempts and we have been able to plan for a garden which will be for the young people as well as for the senior citizens. In the recreation and sports facility, we have seen there's jogging facility, lawn tennis, volleyball, for which Ponda has been known. We have revenue generating ideas over there with rooms and multi-purpose halls. We have parking facility. Similarly, Shastri Hall was in the news sometime in the last week saying that the condition is quite dilapidated. We are aware of that. We have already issued notices for people to vacate and we will be coming up with this prestigious commercial project as also the project of the underpass.